ಕರ್ಕೊಂಬಣಿಗೆ ನಾವು ತುಂಗೆಲ್ಕೊಂಡು ಓವರ್ ಟು ಯು ಮಾತಾಡಿ. हरे कृष्णा सकडांकरी. प्रप्रथम जावनो परम देवोत्तम पुरुष कृष्णाले उडगास करताची तगेले अनुग्रह मागता गुरु देवाले उडगास करताची शिला प्रभुपादाले आणि गौरांगाले उडगास करता अनुग्रह मागता चायचे एक सेशन स्टार्ट करूया. स्क्रीन शेअर करता. प्रप्रथम जावनो देवाल दर्शन घेवन आयचे सेशन स्टार्ट करूया. आता तुम्ही पळयता आसचे राजापूर जगन्नाथ म्हणून फेमस आनी आसचे मायापुरांतू हंगेल दर्शन घेवन आयचे सेशन मुखारसिया. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्थी विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे. नमस्तेस्तु हलग्राम नमस्ते मुशलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल. जया देवी भक्तिधात्री प्रसीद परमेश्वरी. जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिने. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हांगासिले उपस्थित आशिल्ले सकळाले एस्पेशली मालगड्याल पुरे आशीर्वाद घेतस. आम्ही पैरी कसलाक जगन्नाथ बलदेव आणि सुभद्राले विंगड टाइपा रूप कशी त्या रूप आविर्भाव जाल्ले म्हण सांगून रायु इंद्रद्युम्नाल काणी आणि द्वापर युगांतू तागेल आशिल्ले 16,108 बायलेले काणी पळयलास. तुमकुड आसाच म्हण लेखता. तातूंत पयरी हांव सांगिल्ले ते रायु इंद्रद्युम्नान एक यज्ञ केलेलो आसा 1000 अश्वमेध यज्ञ. त्या प्लेस दाखयता म्हणून आज हांव रेडी केला ते दाखयता तुमका. फर्स्ट जगन्नाथपुरी देवस्थानाचे मस्त विस्मय आसा. विस्मय मिस्ट्रीज तांतू पुळीपंत आम्ही पळयला ते देवस्थानाचे हाजे गोपुराचे खंय सावळीपण ते वयर खंयचे पक्षी ना कसने पास जायना म्हणून पळयलस. अनेक केक पळयलस. आज ही अनेक कसन म्हळ्यार हे देवस्थाना एंट्री जाल्ली ಕೂಡಲೇ ते हे एक्चुअली देवस्थान अशे समुद्र तटारी एंट्री जाल्ली ಕೂಡಲೇ ते गेट असना सिंहद्वार अश्वद्वार ताजे भायर ते जोर तुम समुद्राचे आवाज ऐकत असता. समुद्राचे एक नमने असना साऊंड. भितर तुम्ही गेल्ली ಕೂಡಲೇ शांत समुद्राचे शब्द ऐकना. भायर आयले ಕೂಡಲೇ जोर समुद्र शब्द येते. भितर आयले ಕೂಡಲೇ शब्द ऐकना. ते कशी एक पंत सुभद्राक माईक भारी कष्ट जात असेल की तिणे समुद्र सौंड येनातील म्हणके केल्ला म्हणून एक काणीस. अनेक काणी कसं म्हणाल जगन्नाथाक रात्री न्हीद येनासिल की समुद्राचे कंटिन्युअस ते बोरगर येता सौंडाक न्हीद येता नासिल की
तकाची ताण हनुमंता काण राबेल की हनुमंता हे समुद्र सौंड भितर सोडू का ते एब्झॉर्ब करी म्हणून सांग. सो हनुमंत कसं करत की ते तागेले कन्नान तू एब्झॉर्ब करत की हे कन्ना दुखून येवचे सोडा ते सौंड फुल्ल तो ब्लॉक कोन सोडत. तशी तागेले कान फुटले. हं? ताका ते एक हनुमंतच तागेले नाव कान फाटा हनुमान म्हणून सांग. ते हनुमंताल निमित्त ते भितरी शब्द येना म्हणून सांगतात यश असतो हनुमंत ते. तशी ते एक विस्मय असं मस्त पुरा विषय असं विंगड 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 टॉपिक हुडगस दवराची हे ते भितर शब्द येणार तिलाचे. आता मी वचा पैर सांगील अश्वमेध यज्ञ केलेला नरसिंहाल प्लेस ते जगन्नाथ पुरीन तसं ते तज्जे महिम पळया ते नरसिंहाला एक पंत महिम पळया एक पंत ते पुरीचे जगन्नाथ पुरीचे रायाक गजपती म्हणून सांगचे तेची गजपती जावन आसिल्लो एक पंत मुकुंद देवा म्हणल रायो. तदना मुस्लिम अटॅक झाले साधारण एक 400-500 वर्षा पुढे मुस्लिम अटॅक झालेला मुघल अटॅक. तदना थंय एक मुस्लिमाचे रायू सुलतान सुलेमान म्हणून बेंगॉलाद कोणेवनो युद्ध करता मुकुंद देवालोट. तदना मुकुंद देव विन जाता. आता युद्ध कोण कोणे विन जाला री ते अनेक पार्टी तांगेले कसं पुरं लँड असं ते विन जालेल पार्टीक तशी कसं पुरे तांनी आमकां दिताची कशी पुरे करचे सॉल्व करचे म्हणून तेजे उल्लो नेवच्याक तागेल मंत्री एकलो आसिलो तागेल नाव राजीव लोचन राय म्हणून सांगून. हो मुकुंद देव रायू तागेल मंत्री राजीव लोचन रायक म्हण तू वचून पळोवन यो रे तांगेले आस्थाना वचून उल्लोन यो तांगेल जाग कितले कितले काही काही असं आमगेल काही ते विस्तार करचे तशे परे उल्लोन यो म्हणून सांगून पेटयता. थंय कसं करतात त्यांनी तो वचून राबता. थंय थोडे उलयता मागीर ताका ते सुलेमानाक इतली चंदी धूव आसिले लव जिहाद म्हण म्हणतात न्हय. ते दुवेक पळोवन हाका लव जाता कडे हो लेखता हो हांव हिका वाडीक जावचें म्हण सांग. तदन तो सुलेमान म्हणता वाडीक जावेत जाल्यार तूं इस्लामाक कन्वर्ट जाऊ का. हो लेखता सद्याक कन्वर्ट जाता वारडीक जाता मागीर पुरी वचून हिंदू जावन आसता म्हण सांगून लेखता. तशी वारडीक जाता मागीर तो पुरी वता. जगन्नाथ पुरीक भारी स्ट्रिक्ट एंट्री कोणेय कन्वर्ट जाला री एक पंत कन्वर्ट जाल्यार बाई तांणी येवचारा देवस्थाना. तशी थंयची रायू मुकुंद देव हाका भितर सवणा. तदना हे मंत्रीक कोप येता. राजीव लोचन राय हक्क भितर सोडा तू कन्वर्ट जाला म्हणून तशें हक्क कोप येता. तो कसं करता सुलेमानाले सैन्य घेऊन पुरी आसिले देवस्थान कोणार्क ते लागीं आसना कोणार्क देवस्थान मागीर लागीं लागीं सण सण देवस्थान स्ट्रक्चर पुरे मान काडू स्टार्ट करता. कशी सहवास दोष पळयाची ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ते वाईट जना सहवास केलेलेची तागेले बॉर्न अँड ब्रॉट अप लँड तागेले देवस्थान तागेले मोगा देवाल देवस्थान तो पाडोन घालू स्टार्ट करता. सुलेमानाल सैन घेऊन जन ताका काला पहाड म्हण नाव घालताचे कसला म्हळ्यार ताणे ताका सैन घेऊन आयली कुडले पुरे मारचिन मान काडचे तदन ते व्हड कसे धुळाचे काळे काळे धुळाचे मोड मोड मोडशे दिसतसिले गुड्डो ताकाची ताका काला पहाड म्हण सांगून नाव घाले. पुरे जन काला पहाड आयलो म्हण धांवता आसले देवाक पुरे तांणी लिपोवन दवरले. अशी ताणे मस्त पुरे नाश केले. तशी नाश करता येता आसतना थंय एक देवस्थान मेळ्ळें तांकां नरसिंह देवाले. ते पुरी तंतू आशिल्ले कॅम्पसां ते नरसिंह देवाले देवस्थाना वचून नरसिंहा पळयल कूडले हागेल कोप पुरे शांत जाले एका पंता. ताजे मागीर ताणे ते डिस्ट्रॉय करूंक वचनी कोप पुरे गेले कशी म्हणून कोणाकय कळनी कडेरी हे देवाक नाव आयले शांत नरसिंहा म्हणून ते देवाल नाव आसिले शांत नरसिंहा म्हणूची
अ, तशी त्या हेच देव आमगेले इंद्रद्युम्न महाराजानं स्थापन केलेलं तसले नरसिंह. जगन्नाथानं येवचे पुढे स्थापन झालेलं फर्स्ट देव नरसिंह. पळोवच्याक एक नमुने मनुष्य असं दिग नाक असं आणि व्हड मीश अशी असं कडेरी जीब अशी भायर घाला आणि तागेले दोन हातान तू शंख चक्र धरला आणि वरलेले दोन हात तो अशी आट्टा मुट्टा घालून सुखासनार बेसून अशी योगा पोझिशनार बसला आणि तागेले जांगेरी लक्ष्मी बसला. अशी त्या योगा शांत नरसिंहाले स्थान अशी बेसील अस. ते देवक पळेल कुडले कोणाल जाल्यार वय कोप असल्यारी शांत जाताच. तशी त्या काला पहाडाला कोप पुरा गेल्ले आणि हे नरसिंह कशी इन्स्टॉल झाली म्हणून त्याची इंद्रद्युम्न रायान अश्वमेध यज्ञ करूक नारद मुनीले आज्ञे प्रकार हांगा केलेले. तशी अशी दिसता त्या भायर दुखून देवस्थान. तशी हांगा 1000 अश्वमेध यज्ञ केले आसा. ताका हे देवाल नाम नरसिंहाल नाम यज्ञ नरसिंह जो शांत नरसिंह. दोन काणी जाले. आता एक आता पळयता अशी आमी एक भक्ताल काणी. हे पुरे बद जालेले आता ते कसं सांगता अशें पुरे बदची. आता एक दास्य बौरी म्हण एकलो भक्त आशिल्लो. देवाले ते जगन्नाथपुरी दोन 2-3 किलोमीटर अंतूची तो रापचेसिल्लो. तागेले गांवा नाव बलिग्राम म्हणून. तो मस्त बडव सम खावच्या पिवच्या ना. तागेल काम कसं म्हळ्यार ते नेकार कापड सिवोनचे आणि सिवोनचे नाही कसं नेयूचे कडेरी शॉल पुरे तो प्रत्येक येळे येळे शिकोन डिझाईन घालून करचेसिले नेकार. आणि त्या एक मस्त कष्ट बघून कितली की दिवस जाता ते ताणे अवंगाल विकचे. विकताना आता म्हण की फिक्सेड रेट घालून विकची ना. कोण कितली दिता तितल्यान तू ताका तृप्ती. तो देवाल भक्त आशिल्लो. तो प्रत्येक काम करताना देवाल उडगास कोर देवाल पद म्हणटाची करचे ना. देवाल भक्तांगेल संगान तू रब्बून आसचेसिंता. एक पंता तो ते जगन्नाथ रथयात्रा भारी एक ग्रँड जावचे रथयात्रा तंतू तदन एक पंता ते वचून पार्टिसिपेट करता. तदना ते देवाक पळोवन तक कितली खुशी जात म्हळ्यार तका थडसून घेवचे जायना. बद देव आयला म्हणून भारी खुशी री. तो थंयची थंय मस्त कोटी गटले जन असतात. तातूंत मध्ये तो दंडावत नमस्कार घालता मस्त रडता देवा पळोवन त्या नमुने खुशी री रडता. कडेरी ताका गोत आशिल्ले प्रार्थना पुरा सांगता देवाक. देवाकय भारी खुशी जाता. भावग्राही जनार्दनान कोणाले भाव ताणे स्वीकार करचे. तुम्ही कंचांत खाण दिला कंचे रुपया प्लेट की बांगरा प्लेट की हे काण की त्या काण की पळत नाही ताणे. ताण पळोवचे तुम्ही कंची भावार दितसची कंची मोगार दितसची ओ शो ऑफा दितस की कशी दितस ते पुरा ताका कळता. तशी ताका हागेले पळोवन भारी खुश जाता जगन्नाथाक. कडेरी नेक्स्ट दिवस तो स्वप्नांत येवन सांगता दासे भौरीक कळ्ळें तू म्हाका तू म्हळ्यार मस्त इश्ट. तू केदन पुरी आयल्यार बाई तो ते भितर वचिना आशिल्ले देवस्थानाक. तू केदन पुरी आयल्यार बाई ते सुदर्शन चक्र आसता पुळीपंत आमी पळयले न्हू ते सुदर्शन चक्र देवस्थानाक गोपुरा वयर घाल्ला 1 टनाचे. ते सुदर्शन चक्र खंयच्या अँगलार कूल दिसता. त्या सुदर्शन चक्र आणि देव विंगड विंगड नाही म्हणून सांगितलंस ना. ताका आईची हे काणी एक्झाम्पल. तू जगन्नाथ म्हणता पळय तू सुदर्शन चक्र आसना तू कसं नाही ऑफर करका जाल्यार म्हाका पळोवका जाल्यार ते चक्र पळय म्हाका पळयलेल्या का सम म्हणून सांगता. तू कसं नाही नैवेद्य करका जाल्यार ते चक्राक करी हांव खंडित स्वीकार करता म्हणून देव स्वप्नांत येवन सांगता. भारी खुश जाता. कडेरी तो एक कापड सिवोन घेवन आशिल्लो. तशी ते कापड
ते एक जमीनदाराक विकता. तो जमीनदार बरी पिट्टाश म्हळ्यार पिट्टाश, तो दुड्ड दिना. तो कसं नाही ते वत्ता ना ते जमीनदाराल घराक तेद्राक दोन मड्डारूक आशिल्ले. तो ಈ ಮಡ್ಡರುಕ್ಕಂತೂ ಪಳೈತು ನಾರ್ಲು ತೊಲೆಕ್ತ ನಾರ್ಲು ಮಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ ಜಲರ್ हांव जगन्नाथ दिवे आशिल्ले म्हूण सांगून एक मन लेखता. जमीनदार म्हणटा हांव तुका दुड्ड दिना, ताजे बदला नार्ल दिता जायत बाय म्हण. ताका भारी खुशी जाता. हाण वत्ताना लेकूकय जमीनदाराने दिवच्याकय समजले म्हण जायत नार्ल दिता. तशी हांव नाल्ल घेवन येता कडेरी ते नार्ಲು तई वापास जगन्नाथाल तई तो वचना ते एकलो ब्राह्मण ते बलिग्रामा जावन पुरीक वत असता. तशी हांव म्हणटा दासे भोवती म्हणटा ब्राह्मणा हांव एक नाल्ल दिता ते तूं एक जगन्नाथ एक पावोक आसील मू. ब्राह्मण पुढे पुढ दखून हॉनेस्ट सत्यसंध आणि सांगील काम करताच म्हण एक असता विश्वास. तशी ब्राह्मण म्हणता जायत नाही तू कशी कर का म्हणारी ते भितर वच का म्हणना जगन्नाथा दिवच्याक ते भायरी गरुड स्तंभ ना थंय राबून ते वयर चक्र पळोवन सांग बलिग्रामाचे दास्यान तुक नार्ल पेटयला घे म्हणून सांग. तदन देवान घेतला री त्या देवाकाची घे नी म्हणजे मक्का हांडी नार्लू म्हणत. तदन तो ब्राह्मण ते असेल पुरा हसताच या कसं नाही चक्राक दिवची की नारलो बाहेर करून देवान घेऊची की कसं बाय म्हणून सांगू ना पुरे हसताची. जशी हो ब्राह्मण देवाल दर्शन करता कडेरी म्हाक शेता अनुडगस येता हो दासी बोरीन म्हाक हें दिलं ना नारलू दिवच्याक उडगस ना कुडले गरुड स्तंभाला वत्ता आणि ते चक्रा पळोवन सांगता चंद कोण प्रार्थना करता ओ दारू ब्रह्मा तू तुक म्हणून बलिग्रामाचे दास्य बोरीन तुका एक नार्ल दिला स्वीकार करका की. ಕೂಡ್ಲೆ कसं जाता ಚಕ್ರ ಅದಕ್ಕೂನು ದೇವಾಲಯ ಹಾತೆತ್ತ ದಿಗೋ ಹಾತು ಇವನು ते नार्ल घेता आणि वत्ता नार्ल माया ते असेल सगळ्यांकय शॉक हे कसं झालं बा कसं झालं हे चक्र ಅದಕ್ಕೂನು जगन्नाथान घेतलं. कडे रे हे ऐकून दास्य भौरीक भारी खुशी जाता. तो कसं नाही तागेल घरा तोटांतू अंबू जालेले गोडो 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 गोडोड लायक पिक्कीले अंब गोडोड चंद कलर वे आसिले. तो एक बुट्टी भर अंबू वरता देवस्थानाक ते पळयल ಕೂಡ್ಲೆ ते येसिले बटमा माग पुरा पांडा म्हणजे ते येसिले पांडास पुरे ಹಂಗದಿರೆ ಹಾವ್ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊನಡ್ತಾರೆ ಹಂಗದಿरे आम्ही बरी अरे म्हणून सांग मस्त जण अटॅक करता कसं लाक तांकां ते आंब्याचे थोडे पार्ट मेळट ना थोडे एक 4-5 आंबू तो दितलो म्हणून सांगून मगदिरे हांव दिता मस्त जण अटॅक करता ताका. ताका तो नाका 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 कोणेय नाका नाका इतले दिवस भितर येवचो सण आशिल्ले हांव करता नैवेद्य म्हणून सांगून तो कसं करता ते भायरी गरुड स्तंभाला राबता मस्त जण ताक पळयत असता ताना गरुड स्तंभाला राबता आणि चक्र पळोवन सांगता ओ जगन्नाथा हांव तुक म्हण घोडो घोडो चिमिगल तोटा दखून आंबाळा स्वीकार करी म्हण सांगता. तदन जगन्नाथ तो फस्ट दोन्ही अंब दवरना हातांत दोन्ही अंब माया ते असेल जन पुरा पळयता हातात धरलेले 2 अंब खंय गेले. कडे अनेक 2 अंबू दिवन म्हणता जगन्नाथा हे वेगे अंबू खाल्ले अंबू ना तगेल हातांत मागीर पळयला री भितर वचून दर्शन पळयला री देवाक पळयला री देवाले अशी अंगार फुल्ल अंब पडला आंबे सोल आंबे कापता पूर ते पडयला देवान पळयलं तशी हे नमुने भावग्राही जनार्दन देव जगन्नाथ कृष्ण म्हणलेला का अजापशी हॉड कसं नाही एक्झाम्पल जायव्यात तुमक डाऊट नाका तुम्ही दिल्लेल खात की ना की म्हणून मोगार दिल 100% खात्ता आम्ही दिला रेशी कत्तो सोडचे अशी बरे खावेश ना जाल्यार बाई तो खत्ताची हे तागेले एक अपार करुणेक
एक उदाहरण म्हणत. आता मी वचा 3 टॉपिक झाले. फर्स्टाचे साऊंड भितर येवचिना, सेकंडाचे दास्य बौरी, सेकंडाचे खंयचे म्हाका विसरले. हम्म सेकंडाचे यज्ञ नरसिंहाले, थर्डाचे दास्य बौरी. हम्म आता मी 4 टॉपिक वचा. कन्फ्यूज जाता ना नवा. थंय देवस्थान आवरणा भितरीची एक देवी देवस्थान असत, बिमला देवी. देवस्थान ಅಂತೂ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ बिमला देवी देवस्थान जगन्नाथाला कॉम्प्लेक्स भितर मस्त सण सण देवस्थान असतं म्हण म्हळेल नव्हता एक 30 असं. तांत एक बिमला देवी म्हणाली पार्वती. ते पार्वती कशी ते आयला म्हण पळया. हे पार्वतीला देवस्थान ते शक्तीपीठ म्हणस नवा, कितली की शक्तीपीठ 8 तांतू एक शक्तीपीठ ते पुरीचे पार्वती बिमला देवी. ती अशी दिसतास. ती 4 हात असं. एक हातान तू अक्षय माल धरला, एक हातान तू नागपाश धरला, एक हातान तू अमृत कलश धरला, एक हातू अश्कोनु वरद हस्त जावनु रबला. ही विमला देवी पार्वती कशेली म्हणून एक पण पळया. हे जगन्नाथक प्रति 4 ಗಂಟೆ पंत 56 भोग 56 56 आयटम्स घालनो नैवेद्य ताची. ते जगन्नाथाक दिलेले नैवेद्य ते प्रसाद जाता. ते प्रसादू फुल पूरा 56 विमला देवी खाणू दिताची. मागिरी ते पूर जन वंटूचे तदन ते प्रसाद असेल कसे जाता महाप्रसाद. कदना प्रसाद एक भक्त स्वीकार करता तदन त्या प्रसादाक म्हणताची महाप्रसाद. कडेरी ते तिक कसला दिताची बिमला देवीक म्हणून तक एक काणेस. एक म्हणता नारद मुनी कसं करता, लक्ष्मी देवी असना ती केदनाय पादसेवन करता असता. विष्णूला नारायणाला पादसेवन करता असता. एक पंता नारद मुनी ते लक्ष्मी सेवन करता लायकोन मस्त सेव करता आणि लक्ष्मी खुशी निमगिता नारद मुनी तू कसं जाय म्हणता. मका नारायणाले महाप्रसाद जाय म्हणता. हो बाई वा जायत दिता म्हणून लक्ष्मी नारायणान खावनो वरलेले महाप्रसाद तक दिता. तो ते खाता विथ नारायणाल परमिशन दिता तो खाता. ते खाल्ली कुडले तका मस्त खुशी जाता. एक्स्टॅटिक फीलिंग म्हणतात तका भावोद्रेक जावन अती खुशेरी नातो वत असता नारायण नारायण नारायण. ते वत असताना थंय ईश्वर पळयता शिवा. तो पळोवन तो कैलास देखून अशी पास जाता. तो नारद मुनी कसं न हे ना म्हणे खुशेर नामतस कसं की स्पेशल असा गेला कसं की मेळला कसं म्हण पळया. म्हणून मध्ये राक्कर येता नारद मुनी तू कसं मेळल्या कसं चाललंय ह्या ना म्हणे खुशेर असमो. तो म्हणता हा महाप्रसाद खाल्ले माक ताजे निमित्त ह्या ना म्हणे खुशी म्हणता. ताका शिवा म्हणता कसं नारद मुनी माक पुरं विसरलं चिके पुणे शेअर करची की ना. कसं नाही पुणे हाडला की धवरला की थोडे पुढे माक दिवच्याक म्हणून म्हणून सांगता. तो ऍक्च्युली कसं नाही दवर नाही ना 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 म्हाका जावकाच आत्ता हांव टेस्ट करकाच ते भाव कशे आस म्हण म्हाका पळोवकाच तू दी 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 म्हणून म्हणतना नारद मुनीले बोटान मदीं थोडेची ते खाल्लेले थोडे वर सिरकून आशिल्ले थोडे वरला तेगेले नांगटामध्ये. तदन ते शिवा पळयता तुगेले नांगटान थोडे आस पळय कुडक ते कांडी म्हणता. नारद मुनी ते कांड दिता. ते इतली सान पार्ट ते बाई खावन शिवाक खुशी जाता. शिवा बाई भारी एक एक्स्टसिरी नंगता भारी खुशेरी नंतर असता. तदन थंय येता
शिवाल बायलं पार्वती ती पळयत हा शिवाक कसं झालं बा हे नवनी खुश नंत असं म्हणून शिवाला निमगीता तुमका कसं झालंय सडन इतली खुश झाला कसं झालंय हाव महाप्रसाद खाल्लीन मू ताजी निमित्त अशी माक भावोद्रेक जात असं ताका हिक्क भारी कोप जाता मक्क अर्धांगिनी म्हणची कसला का मक्क कसला शेअर करणी तो म्हणता नारद मुनी नंकटा कुडके कोणासी इतली सान कुडकू काण कल्ले राव तंतनी शेअर करची कशी म्हणता तदन ती त्या पुरे मग गोतना त्यादन तुम्ही काताच की ताजे अर्ध मक्क दिवचे असेल तुमगे ड्युटी तुम्ही हे ड्युटी करनी तस जाऊन इतको जोर कोप येता तदना थई असील पुरई लोक पुरई तिगल कोपा उज्जैन धग 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 येवचे स्टार्ट जाता तदन ಕೂಡ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ ವಿಷಯ ಕಳ್ತಾ ಹಂಗ ಹಿಕ್ಕ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿಕ ಕೂಡ್ಲೆ नारायण ते प्रत्यक्ष जाऊन सांगता तू भिवू नका तू प्रसाद मिळली म्हणून बेजार झाला नव तुका स्पेशल अरेंजमेंट करतास हा मग सद्याक नीलाचल धाम मानतू येतस थई म्हाका मस्त भोग दिताची मस्त नैवेद्य करतस ताची मग कसं पुरे प्रसाद नैवेद्य करता ना ते पुरे तुक दिता हा जायत वा म्हणून अजून तिका खुशीच हा जाय 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 जायता म्हणून सांगू न ती थंय जगन्नाथ पुरी देव न्हू रब्बिलस हंग तुम्ही पळयतसची जगन्नाथाले आनंद बाजार ते ताण जबिले पुरे महाप्रसाद असता ते पुरे हंगाणू कडेरी हंगाणू विकचे अशें असता पुरे तांणी करचे मातीचे बुरकुळ्यान तू करचे एक पंत करतरी ते बुरकुळ काणू बेतूचे वापस तंतू रांदप करचे यूज अँड थ्रो अशी पळया अशी एक अशी चप्पन भोग म्हणून आम्ही करची सब 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 नाही अशी मस्त मस्त त्यांनी नैवेद्य करून अशी विकतात जगन्नाथाला फेवरेट पळे हे काजा खाजा आम्ही पेणोरी करताना त्या अशी दिगश कोण करचे आम्ही राऊंड करचे ना पेणोरी दिगश कोण तळ्ळारी ते खाजा जगन्नाथाला फेवरेट ते नैवेद्य करची पुढे तो आहेत की कवचक काजा करचे रबलरी जगन्नाथक हे थंयचे वासेरी वासेरीचे अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी ते वासेरीत एक दिव्य असं ते दिव्य कितली की वर्ष दकून जळतस की आणि हंगा ತಂಗಲ್ एक ग्रुप अस तन्नी मात्र करचे दर्ल्यान मात्र रंदप करचे वैर अवंगल गलचिना खंयचे इलेक्ट्रिक आयटम्स ना पूरे ट्रेडिशनल वे तुची राकुडांतू करचे खंयचे इलेक्ट्रिक आयटम ना आणि हांगाचे अनेक कसन विस्मय म्हणारी त्यांनी रंदप करताना तोगू हे जळयताची केंडा राकूड जळोन वैरी एक बुरकुळ दवरताची ताज वयर बुरकुळ ताज वयर ताज वयर ताज वयर ताज वयर तशी 7 बुरकुळ एका वयर एका वयर एका वयर एका वयर एक दवरताची वयीचंतू दाळी दवरचे हा आणि हंग केंड गॅस लायल कुडले उज्ज लायल कुडले ऍक्च्युअली आमगेल प्रकार कशी आमगेल घरात कुकरांत परे कशी फर्स्ट मुळा असेल फर्स्ट सिजून मागीर वाईट सिजून मागीर वाईट सिच्चिन ते तशें न्ही वयीची दाळी फर्स्ट सिजून मागीर सकल 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 ಏನು ते उज्जला आसिले फर्स्ट शिजचे आज थंय खंयची सायंटिस्ट कशी म्हण सांगून एक्सप्लेन करू कळलं थंयचे अनेक मिस्ट्री अनेक विस्मय अशी थंय आनंद बाजार म्हण सांगताची व्हडले एक मार्केट आसा थंय प्रसाद पुरे शेअर करता अनेक कसं थंयचे विस्मय म्हणारी ते हंगाचे जेवण असतं करचे 56 भोगची कितली क्वांटिटी म्हणे कसं तितल्यारी करताची जाल्यार आज इथंय ते रांदप उणी जालेले ना ना खंडापडी चड जावन वरलेले ना 1 लाख जन येवो 5 लाख जन येवो ते ऑटोमॅटिक एडजस्ट जाता कोणाकय कोणय हांगा बुके नापची म्हण जगन्नाथ पुरी धामांत भरपूर भरपेट खाताची उण येद्दोळपणी
येद्दोळू कसं नाही वापस चढ करका जाल्ले तशी परे कसं ना ते कशी म्हणून त्यावेळी कोणाकही गोतना पळया महाप्रसाद फोटो अशी अशी एक सेट मिळतात तुम्ही ते गेल्यार खावच्याक आता मी अनेक काणी पळया आता चार टॉपिक झाले फर्स्ट शब्दाचे हनुमंताले कान फाटा हनुमान सेकंडाचे खंयचे म्हणले हा नरसिंहाले थर्डाचे दास्य बौरी आंबो दिवचे नार्ल दिवचे चारीचे हे तागेले किचन आणि आता पळया हा विमला देवी जाले आता पळया बंधू महांती हे अनेक डिवोटी अनेक ओड भक्त हागेले काणी पळया बंधू महांती एक जजपूर म्हण एक गाव ಅಂತ ಸಿಲ್ವ त्यावे ओरिसांत तुची चिके दूर अस पुरी तकून जजपूर ಅಂತ रप्चसिले चिके दुर्बळ ता बिझनेस कोण घेऊन आसिलो डेली डेली कसं नाही गाडीर घालून विकचे आणि तशी तागे जीवन सांभाळसीत असेल ताक दोन्ही धुव आणि एकलो पूत आसिलो हो बंधू महांतिक देव म्हणा फ्रेंडशी तक्का तो प्रति दिवस तागेल बिझनेस आवची पुढे ताणे फुल्ल रिपोर्ट दिवचे असं जगन्नाथा आज हांव 100 रुपयाची शिशी सामान घेतला हे विकता इतले विकल्यार म्हाका 50 रुपये प्रॉफिट जाता कांत हांव हे घेतले ते शिश करता अश करता पाय 200 रुपयाची विकता अश करता प्रति एक तागेले अकाउंट फुल्ल ताणे जगन्नाथाक सांगचे सिल्के तागेल बिझनेस वच्ची पुढे आणि आयली कूडले जगन्नाथाक रिपोर्ट दिवचे सिल्के त्या नमुने तो देवाक तागेल फ्रेंडशी पळोवन घेतसिलो मस्त मोग ताका व्हडलो भक्त जावन आसिलो एक पंत तांगेल ग्राचाराक तांगेल ते जजपुरांतू बरा ड्राफ्ट येता उद्दाक ना खंय सोदल्यार उद्दा ना आणि कसं नाही बिक्कू वचा म्हळ्यार पुरा कडे धुरपळ जावन गेल्यांची मस्त जन गांव सोडून गेल्यांची तशी तका विकया म्हळ्यार कसं नाही घेतल नाची हक्का हंकई खावच्या जेवच्या कुद्दा पिवच्या कसं नाही ना तकाची बायल म्हणता खंडापट्टी कष्ट जातस हंग आमका हेल्प करया म्हळ्यार कोणाकय तांनी कष्टार आसायचे नी कोण हेल्प करचे आम्ही आतानी गांव सोडून वचका तुमका कोणी फ्रेंड असवे म्हणून सांगता खंयचे फ्रेंड जो क्लोज रिलेटिव्ह हे नमुने बडतन आसिल्यांक हेल्प करचे तसल कोणी आसवे म्हण हा वय 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 म्हाका एकलो फ्रेंड आस तो रिचेस्ट मोस्ट भारी श्रीमंत एक फ्रेंड आस तो कसं निमगिरारी दिता तागेल घरा वचा जाल्यार चिके दूर आस ओडना बा एक पंत एक कಡೆ वचून सेटल जाला जाले वचा 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 ओडना म्हणून ताने पुरे पॅक करताची 4 जणे ने 5 जणे बाय सरताची खंयक जगन्नाथ पुरीक हाण सांगिल ना मेगेल फ्रेंड जगन्नाथ म्हणून वचा 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 म्हणून बाय सरले चमकून 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 4 दिवस चमकतात ताने दिवस रात्री चमकून चमकून रात्री म्हणताना श्री क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धामा पावताची पळयल्यार व्हडली क्यू तेव्हा पळोवचेक लेखता यो इतली चमकून पूर जाला आणि हे क्यू अरबल्यार आमी पुरे मातीकून पडतले म्हण सांगून ती बायल म्हणता खंय तुगेल फ्रेंड म्हणतो यो मेगेल फ्रेंड मस्त रिच नवे तश ताक पळोवच्याक म्हणून मस्त जन आयलांची आज तो बिझी की अपॉइंटमेंट घेतला पाय मेळटलो पाय पळया आज हांगा खंय जो इद्दया म्हणटा चेडू पुरे बूक 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 म्हणटा ना थंय जगन्नाथाले रांदप किचन तेकड सायड एक साऊथ गेटान तेक हे आसा पॅज पुरा आमी वाण घालता न्हू शीताचे ते पॅज पुरा वट्ट जालेले मस्त तांणी शीत करतात न्हू वट्ट कोणत्या एक जाग केला ते गायन पुरा ते पॅज पिवचे येवचे तर त्या प्लेसाक पेजानला म्हण सांगचे हांग पळय पेजाचे एक जाग आसा ते पेजानलाक तांणी वताच की आणि थंय थोडे ते कसे बुरकुळ पुरे तांणी बेच्चे आसना यूज कोन जाले पुळे बेच्चे आसता ते बेत्तील बुरकुळ्यांतू ते पॅज काण पिताच की पुरे जनाची केक पंता पोट भरता 4 दिवस देखून खाय नी पी नी पुरे जन गबा 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 ते आसिल्ले पुरे पॅज पिताची
आनी तांची ते पोट भरता थंयची गोशाले आसले थंय न्हिदत ताची ताजे पयलीं फुडें तांणी थंय पतीत पावन जगन्नाथाले दर्शन घेताचे काल सांगिल्लो भायर देखून दिसता कोणाक जगन्नाथ पळोवचें जायन जाल्यार सिंहद्वारा शिकून पळयला निलकलारी पतीत पावन जगन्नाथ दर्शन दिता तशी हे देवा पळोवन तांणी पॅज पिवन रात्री गेला हे पॅज पिताना कडे तांणी थंय ते एक गोशाल आशिल्ली थंयची थंय वचून न्हिदताचे तांकां पुरे पोट भरून एक पंत खुशी जावन न्हिदता तदन हो दास्य बौरी हो कोण बंधू मोहंती रडता जगन्नाथा हांव आयकलेलें आसा तूं हे जगत आशिल्ले प्रत्येकल्यांक रक्षण करतलो प्रत्येकल्याले योगक्षेम पळोवन घेतलो हांव आनी मेगेल फॅमिली तुगेले सृश्टींत येना कसलो आमकां ह्या नमुने बाद दिता आमकां तूं न्ही इशांनी कोण हेल्प करचें म्हण सांगून तो दीन जावन भावारी प्रार्थना कोण रोवण ते न्हिदता ताका न्हिदता 4 दीस चमकून आयिल्लो न्हिदता थंयची न्हिदोन आसतना मध्यरात्री एकलो ब्राह्मण येता ब्राह्मण न्ही तो जगन्नाथ कसं करता ताका न्हिद येना रात्री यो मेगेल भक्तू पोट्टा बुकेर आस मेगेल भक्तू कश्टार आस न्हिद येना जगन्नाथाक कूडले तो उठयता जगन्नाथ तागेले प्लेसार दखून आनी एक ब्राह्मण रुपारी तागेले आयदनपुरा दवरचे एक रूम आसतना देवाल पुरे थंय वता ताका व्हड भांगराचे एक पोळेर आसता तूं वाडचे देवाक ते व्हडले भांगरा पोळेर काडटा आनी आनंद बाजाराक खंय खंय प्रसाद पुरो दवरता थंय वता कसो पुरे प्रसाद मेळ्ळें पुरो ते पोळेरांत घालता आनी हे गोशालेला येता आनी म्हणटा मोहांती म्हण आपयता हो हक्क ऐकता बंधू मोहंतीक हो मस्त जन कोणकी मोहंती असे पुरो कोणकी कोणकी का आपयतास तदन देवाक कळता हो ताक म्हण कळ्ळी म्हणून तो म्हणता बंधू मोहांती म्हण सांगता यो तुक म्हण कसकी हाडला म्हणता तदन हो लेखता यो कितकी जन बंधू मोहंती अशे पुरो म्हाका न्ही वय वा हा अशी लेखतास वा बंधू मोहंती जजपुराचो यो तुक कसकी हाडला जजपुराचे बंधू मोहंती म्हण म्हणली कुडले हो ठाप्प म्हणून निद्दला लुटून रपता हावची कोण येला मगेल गुर्ता छंगय कोण सबा म्हण ताका एक नमुने खुशी जाता पळयला रेकलो ब्राह्मण आयला प्राय जालालो तो म्हणता हे जेवाची तुमी पाय साकाण म्हाका प्लेट दिला जाल्ले आतां टेन्शन करचे नाका जेवाची म्हण जायत म्हणून ताका भारी खुश जाता तो पुरे चेडू हांका बायलेक पुरो जागून हांग पळय आजी कितले रंदप जेवण खाण आयला पळय तांणी मस्त दिवस कितले की म्हयने देखून खाय न्ही खुशेर गपा 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 2 हातांनी पटा खाताची तांकां ते ब्राह्मण खंय चमकलो कसं न्ही गोतना तशी पटापटा खाताची कुशेरी मागीर तेच्यान कोन्न वाट्टे घासून थंयची सायडा दवरन पोट भरून तांकां एक म्हणे भारी कुशेरी लायक न्हीद येतात लायक न्हिदल्यांची कडेरी धुवन जाल्यार पळता एकड तेकड पळोवन आसता ब्राह्मण खंय दिसतास म्हणून ना हांवें मध्यरात्री कसं सोदूचे फाल्यां सकाण दिला जाल्यार म्हणून ते प्लेट थंय दवरन लायक न्हिदल्यांची सकाळ इकर जाल्यार रे बाई उठयनीची सकाळी कसं जालें सूर्य अलवताक हे भंगरा प्लेट फळप मारतास हंग भितर पळयला रे जगन्नाथ देवस्थानांतू प्लेट मिसिंग त्यावे भांगरा प्लेट ओड पळेरू खंय गेला म्हण पुरे जन सोदून हांग गेटा भायर येयल्यार कसं पळयची गोशालेन तू फळा मारता आसता लागे आरामेली 5 जन न्हिदल्यांची पूरा तेचे सैनिक हक्क चोरू तू कंपला देवा प्लेट तू कंपला कशें सांग म्हण म्हणता हो म्हणल्यार कोणे नमगनाची कोण की ब्राह्मण येयलो दिल्लो आमी खाण जेवले आमी तुल्ले कस म्हळ्यार कोण नमगनाची साम मार न्हू हांक पुरे जैला घालताची एस्पेशली बंधू मोहंतीक जैला घालताची सम विचार बाई करनाची जैलांतू एटलिस्ट तो लेखता जैलांत कोणी म्हाका टायमार खाण जेवण मेळटा न्हय म्हण सांगून थंय बसून कुशेर तो भजन जप कोण घेवन आसता
हम्म चला जगन्नाथक कोप येता जोर कोप येता मेगेल भक्ताक असल ट्रीटमेंट वे खंयची नमुने राय तो म्हण सांगून रायाक रापा 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 म्हणू तगेल स्वप्नांत वचून ताक मारता जगन्नाथ राय कस जालें म्हणून घेता ताका तो म्हणता आत तुगेल घरांत कोणें सोयीर आयल्या म्हणल्याक तू तुगेल प्लेट आण तू तुगेल घरा आसील काण ते सोयऱ्यांक दित की ना म्हणून दिता दिता तितलेची तो मेगेल प्लेस आयलो सोयरो गेस्ट आयला ताण म्हाका निमगेल जेवण दी म्हण मेगेल प्लेटान तू म्हाका नैवेद्य दवरलेले रांदप दिला री तुक कसा प्रॉब्लेम हांव जावन वोन दिलेले तू कसला ताक पनिशमेंट दिवचें दादा ना रायाक मस्त बेजार जाता अयो हांव चूक केलें बाय म्हण आत्ता ताक सोडई ताका दुद्ध अभिषेक करी ताक लायक अवंगाल दी ताक ಮೆರವಣಿಗೆ करई ताक परमनेंटली रापूक त्या साऊथ गेटाला गीची ताक एक महल बांदून दी आणि ताक खाण जेवणाक ताक लाईफ लॉंग प्रॉब्लेम येवचेना तशी पळोवन घे ताका म्हणटा पळयाची ಕೂಡ್ಲೆ ರಾಯು ಕೂಡ್ಲೆ ಧಾವನ್ ವಚುನು ಅಂತೆರಿ वचून कोण ते बंधू मानती कोण म्हण सांगून जैला वचून बागेल काणू यो हांव मिस्टेक केला ऍक्च्युली तुका ते भांगरा प्लेट दिलेली कोण गोचवे जगन्नाथानाची म्हण सांगून ताका पुरे चंद कोन उब्बारन वोरन दुद्ध अभिषेक कोरन लायक अवंगाल दिवन ಮುಂಡಾಸ್ बांदून ताका ಮೆರವಣಿಗೆर पूर जन चंद कोन रेस्पेक्ट दिवन वर्ताची ताक ते एक दक्षिणा गेटा लागी एक घर बांधून दिताची आणि तागे लाईफ लॉंग तागेले ताका सेटल कोन दिताची देवाक शरण घेतल्यारी योगक्षेमम वहाम्यहम भगवद्गीतेन म्हणलेलें ना देवाक शरण जाला री ताका कसन ना ते तो दिता कसं चड आसा ते तो घेता ताका योगक्षेम एक भक्ताले तो पळोवन घेता म्हणल्यार का हज्जी बशी लायकंच उदाहरण आसा पुरे बद काणी हे बंधू मोहंतील काणी कोण ऐकता तन्नी ತಂಗೆಲೆ पूरे पाप नाश जावन तन्नी यमलोकू पळयनाची आजी हांग उपस्थित आशिल्ले सकडे कितले लक्की म्हळ्यार हांग आशिल्ले कोण्णे यमलोक पळयनात तुम्ही तुम्ही हे काण ऐकलेलं आसा श्री भक्तवत्सल जगन्नाथ की जय थोडे टाइम आसा हांव अनेक काणी सांगता एक मिनिट कोणाक कसं डाऊट आसवा आम्ही पळयले हनुमंताले शब्दू रापोचे मागीर विमला देवी दास्य भौरी बंधू मोहंती आणि किचन आणि कसकी बरे म्हाका इतले उडगास आसचे आत्ता आनी आमी पळया थंय आशिल्ले हनुमंत पुरे पळया हनुमान टेम्पल्स इन पुरी पुरींत आशिल्ले हनुमंताल मस्त देवस्थान आसते
तशी मस्त हनुमंत असं पुरे एकक हनुमंत एकक काणी असं तशी पुरी द धाम राखूक म्हणून जगन्नाथ हनुमंताक सांगून असता सेव देऊन असता तंतु तीन हनुमंतोस चिके फेमस एक चिके दूर अस हे हनुमंतनशे एक्झॅक्ट हद लग्गीची खंयचे समुद्र लग्गीची हंगा समुद्र हंग हनुमंतल देवस्थान हे हनुमंतल नाव बेडी हनुमान म्हणून. बेडी म्हणा कसं नाही सरपळी सरपळी घालले हनुमान तशी तो तक कसलाक म्हण कसलाक हांग राबोन आसता म्हळ्यार जगन्नाथ तू हंಗ ಕೆಲಪಂತ ಸುನಾಮಿ ತಶ್ಪುರೆ ಹೊಡೊಡ್ಡ ವೇವ್ಸ್ ಎತ್ತ ನಾ ಚಡ್ समुद्र मुखार येता त्या पुरे येन अशी तू राखू कारे हनुमंता म्हणून सांगून तक्का हांगा राबोन आसताची हे हनुमंताक हो कसं करता लायक कोण राखत असता एक पंता कसं झालंय ते पुरीन तू सुनामीशी कसके एक आयला वारे उवार पुरा भितर येऊन समुद्र भितर आयला जगन्नाथ वचून पळयत की आमगेल हनुमंत ना खंय गेला हनुमंता हनुमंता म्हणा पळयत की हनुमंत पळयला रे प्रसाद सोदून घेवन अयोध्येंत रामनवमी जातास ते मस्त लायक लायक प्रसाद मेळटा म्हणून अयोध्या गेला हनुमंत ताका जगन्नाथा कोप येत की तुक्क सांगील काम करची सोड तू अयोध्या वचून कसं करता असेल रा म्हणते मग हंग सम प्रसाद मेळना मग थंय प्रसाद खावका म्हण सांगून थंय गेल्लो म्हण ताका जगन्नाथ म्हणती आणि दकुन तू हंगार अपका म्हण ताका बांधून घालता बेडी सरपळीन तू बांधून घालता तू प्रसादाची चिंत कर नका मग चप्पन चप्पन बोग घालतात ना तांतुले प्रसाद तुकवा येता तू आणि बेजार करू नको ते प्रसादाचे म्हण सांगून म्हणतात अशेच बेडी हनुमान देवस्थानाचे एंट्रन्स पळय आमगेले एक नमुने यात्रा जाता जाता देवस्थान पळोवचे काणे ऐकूचे अशेंच हे आम्ही कानफाटा हनुमान पळयला आता अनेक असचे तपस्वी हनुमान म्हण सांगून हे उत्तराद्वारात तू हे हनुमंत स्थित अस हे एक पण हाची काणी कसन म्हळ्यार एक पण सुदर्शन चक्रस ना तुम्ही जगन्नाथाला फोटो दाखयला मी जगन्नाथस बलदेवस आणि सुभद्रस सुदर्शन दिसले बा हे साईड सान एक बड्डीशी आसिला सुदर्शन मात्र तशी कसं लाक म्हण सांगून ताका एक काणी आसा सुदर्शना एक पंता भारी अहंकार येता जंब येता हांव देवाल ग्रेट बघतू हांव केन्ना देवाला गिर अपचे कसं जावक जाल्यार देवान म्हाका आपोचे म्हण सांगून ताका भारी अहंकार येता सुदर्शनाक असल चिक्के प्राईड 1.1% प्राईड आयल कुळे देवाक इष्ट जायना तशी देव कूडले तांकां बुद्धी शिकयता तशी तो देव कसं करता हकरा बागेले अहंकार पुरा देवायंत पळय म्हण सांगून तो म्हणता सुदर्शना मेगेल हनुमंतू तई तपस करतास पळय खंयचे द्वीपान बसून ता कापोन हाडी म्हण म्हणता ताका सुदर्शना फुल स्पीड म्हण सांगून ताका एक आसता मातेन हांव फुल स्पीड म्हण ताका सुदर्शन म्हळ्यार भांगराचे डिस्क तो ताका 1000 स्पाइक्स असता कांटो तो गुंचे एक सेकंडाक 1000 पंता गुंता 1000 रोटेशन पर सेकंड 1000 RPS गुंत तितली फास्ट तो लेक हांव भारी फास्ट हांव फास्ट वचून हनुमंत तापोवन हाडटा पळय म्हण सांगून फास्ट टुई म्हण वचून हनुमंताक सोदिता हनुमंता तुका जगन्नाथ आपयतस यो रे म्हणटा तदन हनुमंतू जायता म्हण वता तदन सुदर्शनाल कॉम्पिटिशन पळोवन कळता सुदर्शन मेगल पशी फास्ट जावन प्लॅनर आसा म्हण हनुमंत तागेल पशी फास्ट हनुमंत फास्ट फस्ट पावता तदन सुदर्शन कसने सुदर्शन पावता हनुमंताचे पशी फुड पावता तदन सुदर्शन हनुमंताक ब्लॉक करता हनुमंत आपयली ताणेची यो म्हण सांगून आयल कुळ्ळे ते गेट असना खंयचे एक द्वार ब्लॉक करता सुदर्शन ताका येवचे सोणा गुई म्हण गुंत तेंची आपोचे आपोन भितर येवचे सोणा तदन हो कसं करता हनुमंत जगन्नाथा पळय रे तुका सुदर्शन म्हण सांगता आणि ताका कुडले हनुमंत कशी फुल पॉवरफुल हात स हात एक्स्ट्रा धरता तंतू तो ताका ताका आशिल्ले 2 हात प्लस हात एक्स्ट्रा येता आणि आराम तो ते गुंत असेल चक्रा कटोई म्हण धरता वरले 4 हातान
आणि एक हातान आणि दोन हातान प्रणाम करता, दोन हातान धरता सुदर्शन, दोन हातान प्रणाम, आणि दोन हातान तू जप करचे हनुमंत. तशी आठ भुजाचे हनुमंत, अष्टभुजा हनुमान अशी दोर्नो तो सुदर्शनाक बांधून घाल अशी दोर्नो जगन्नाथाला ಎದುರು हाडता. जगन्नाथाक भारी कोप येता. म्हाका आपो चापोनो ನೇ हनुमंत आपो चापोनो अशी वे तू इन्सल्ट करचे, कसं जल्ला तुका म्हण सांगून तागेले मत्तेर्दे चळ्ळेल पूरे जगन्नाथ देवयता. तदना हनुमंताक सुदर्शनाक कळता हांव अशी अशी केलेली चूक जाल्ले, सॉरी म्हणून क्षम मागता. ताकाची तो शाप दिता. शाप म्हळ्यार एक सांगता सुदर्शनाक तुका आणि तू हांग एक खांबुशी बड्डीशी जावन राबका, तू सान बड्डीशी जावन राबका, तू तुका तितलेच पोझिशनानी जगन्नाथ पुरीन तू म्हणून आत पळयला न्हू हांगा, इतले सान बड्डीशी सुदर्शन चक्र. आम्ही जय जगन्नाथा बलदेवा सुभद्र माय जय सुदर्शना म्हणतात. सुदर्शन इतलोच. हम्म तशी सुदर्शना लेखाण जाल्यार अनेक सुदर्शन म्हणता देवा कसं अशी केल्लें ताका तो म्हणता ओडना तू तुगेले तप्पू ओपून घेवन क्षम मागले न्हू म्हाका भारी खुशी जालें. तुका अनेक प्लेस दिता हांगा, तुका प्लेस ना सान प्लेस म्हण सांग तू बेजार करची नाका. तू मेगेले गोपुराचे वैरी राब, तुक पळयला री म्हाका पळयले लेक सम. कोण तुक पळयता तू कसे नैवेद्य केला रे म्हाका नैवेद्य केलेला का समजता तू ते वैर वचून तुका तुक ते वैरी जाग मेळता म्हण सांगता. तशी हनुमंताक ते नॉर्थ गेटार पयला ते तपस केलेले हनुमंत तपस्वी हनुमान म्हणून नॉर्थ गेटान तू, आणि सुदर्शन देवस्थाना वैर राबला. टाइम आसा मोस्टली टाइम जाल्ले, अनेक दोन तीन काण असते अनेक पण केन्नाय पळया. कसं नाही डाऊट वे रिकॅप कर का वे